सत्वंता पळयता ताचो एकदार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या पासुरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. तो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तान्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदवायचं ते जावं जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माय मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदवायचं ते जावं जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माय मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदवायचं ते जावं जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माय मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वडार आमेन. महिमा बानी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोडव्या घरांतल्यान आंकवार मारी खबर दिली देवाचो पुतीचे कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पयत आत्म्याची कृपेन ती गोरपेज जाली. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या शिकवण्याचेर आमचे जिवीत मारून हाडूंक आनी देवा सोशिल्ली पयस गेले तांकां आमची देखीन आनी उतरान परतून देवा सोरशी हाडूंक आमकां काळजीदारपणान वाडोवंक आदार ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सोदो आनी सदोय जावं जेजू. बागीन ते मरे देवाचे माये मम पापयां फाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओम जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतले उजेंतले सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारे गरबेस्त आसतना सांत इजाबेल आपल्या मावशीक भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिची ताई 3 म्हयन्यां रावली. गोर नाटकी पयस करून उदार मोनाची जावन गोर जिवंत भावा भयणाक आदार दिवंक आमकां कृपा ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस तुझे थंय साव स्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadoit Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadovani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Ben Borele, Serves Pot, Jetainsa, Stramadentum Sadaviani, Sadov Zaput Jesu. बाईंती मरे देवाचे माये आम्हा प्याकाती विनती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा Bapak आणि Putakani Pavitra Atmya. आधी आता सदा काल आमेन. O म्हणजे जेजूस बघस आमकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतले सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवान मारे बालका जेजूक बेल्या शार्यांत गोरव्याच्या गोट्यांत मोजोदीन मोदे पोजोत जाली. जोगडी झुजां वरवीं ज्या दिसांनी फुटी पडल्यात थंय शांती जावंक दर मिसाची भेटेंत आमी मागूंक आनी आमचे तेरसाचे मागण्यान भावार्थान करूंक आमच्या मनान उजवाडाय म्हूण ह्या मिस्तेरांत आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तो आमकां निवार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू. बागीन ते मरे देवाचे माये आमा पापयां फाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू. बागीन ते मरे देवाचे माये आमा पापयां फाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू. बागीन ते मरे देवाचे माये आमा पापयां फाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू. बागीन ते मरे देवाचे माये आमा पापयां फाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू. बागीन ते मरे देवाचे माये आमा पापयां फाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू. बागीन ते मरे देवाचे माये आमा पापयां फाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू. बागीन ते मरे देवाचे माये आमा पापयां फाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलले सरेस पोच देसा उसरे मदे तू सोदो आनी सोदो सो आपू जेसू.
बागेन ते मरे देवाचे माये आम पाप्यां फाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये आम पाप्यां फाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये आम पाप्यां फाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हणजे जेजूस बोगस आमकां न्यूयार आमकां आमकोणांतले उज्यांतले सरकारा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर आंकवान मारे बालका जेजूक व्हेलो आनी पेटयलो देव तेंपलांत आनी ताका सांत सिमाच्या हातान दिलो. देवा बापान आमकां बरे गुणांनी बोल्ल्यात. ह्या गुणांचो बरे तरेन वापर करूंक आमच्या सुर्गीच्या बापाक दिनवासूंक आमकां धीर आनी आदार ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणे पोंडू नाका पुढे आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंयसा स्त्रामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जापूत जेजू. बायंती मरे देवाची माये आमाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी आतां सदां काल आमेन. हो म्हणजे जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतले सरकारा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवा मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडले उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बाप साहेबाक सगल्या बिस्पाक आनी यादनिकाक बापाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या पाद्रविगार आनी पातकुराक आमी ल्हानवीक आनी आदाराची जावंक आनी ही वरवीं आमची फिरगोस अदीक भावार्थान वाडोवंक आमच्या जोन एकल्या पासत ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तानेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार आमेन.
नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान बरे कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन नमान कृपेन बलले सरेस पोच देसा उस्त्रे मध्ये तू सदो आणि सदो जापू जेसू बागीन थेमरे देवाचे माये मग पाप्यां फाती विनोदी कोर आताने आमच्या मोनांच्या वडार आमेन बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओम जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतले उजेंतले सर्गार सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या नमान राणी राणी काकुतीचे काकुचे माये माये तुझके तुझके आमचें आमचे जिवीत जिवीत अमृत अमृत आनी आणि वरवासो आम्ही पदेशी वेची पालका तुकाला मागता विश्वास कौला मागता तुका पण नमस्कार आनी सुस्कार अमृतम करून माये आमी तुका प्रार्थना तुमचे दयाल सरातनी तुझी काकुतीची नदरगार तूं कॉल मुगाल गुलोब्यांक वार मरे परदेसा उपरांत तुझा पूज जेजू आमकां दाखय भाग्यान ते आमकां पारमेर आमचे पासून माग जेजून बासायला ते आमकां फाव जावचें Check. गायन घेऊया A11 पेज नंबर 5 A11 देवा तू आमचो रोम तुका बसूंक कोंडूंक येता देवा तूंच आमचो शेफोत जिवीत तुका पेटोवन दिता देवा तू आमचो रोम तुका बसूंक कोंडूंक येता देवा तूंच आमचो शेफोत जिवीत तुका पेटोवन दिता पापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमास आसना बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमास आसना सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आयचे दिसाक किरीत भाशेनी मिसाच्या बलिदानान आमी मागतले आज जल्माचो दीस बॉल मास्करेनेस आपल्या बरे भलायकी खातीर मागूंक लागता देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून ताका बरे तरेन आपलो वावर करूंक राखून सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया
तशेंच आमी मागतले सोंपलेल्या फ्रांसीस फेर्नांडीस आज मागूंक लायता जल्माचो दीस आसा एडन विएगस आनी एंथनी फेर्नांडीस तांचे खातीर आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकीन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी आज जातात. दाबोली व्हडलेबाट नेविल फेर्नांडीस एलिगांसा एंथनी फेर्नांडीस देवसुआ ग्रांड जॉन मिनेसिस रेजिना मुंदी रेसिडेन्सी लॉरेन्स डिसोजा आल्तो चिकानी कॉटेज हॉस्पिटल आग्नेल टेलिस आपो ऑर्चर्ड कितेरिया कुलासो आनी आल्तो दाबोली वाली सायड आगुस्तिनो फारिया हे सगळे आमच्या बाबा भयणाची सायबीण मायेचो आशिर्वाद पडो म्हूण किरीत भाशेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो आज जेजू आमकां शिडकायता की आमी सगळ्या आपसवाडांतली मेकळी रावंक. आमी जें पुजायता तें कोणाक ह्या संवसारांत जायती गिरेस्तकाय आमी पुजायता ती कोणाक हो प्रश्न जेजू आमकां घालता. आमी दर दिसाक देवाच्या राजा खातीर वावुरता जाल्यार आमची ओत्मीक वाड करूंक आमकां कोतकोत्यान ह्या मिसांतल्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयलीं स्वातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा सर पदवीदार बापा सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. बागीवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो देवाचे बासावणे मुखार दुबाव विण आब्राम फाटी फुडें सोल्लो ना, पूण ताच्या बावार्थान ताका गोठायेन बोल्लो आनी ताणें देवाक वाखाणलो. तर बासायलेलें तितलेंय शांती पावोवंक देवाक पदवी आसा म्हूण तो बरो जाणो आसलो. देखूनच हें ताचें प्रामाणीकपण कशें लेखून आयलें. पूण ताका हें लेखून आयलें अशें जें बरयलां तें ताचे विशींनूय तें आमकांय लागता. आमच्या सोम्या जेजूक मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला ताचेर आमी बावार्थ दत्ता तें आमकांय तशेंच लेखून येतलें. आमच्या पातकाक लागून ताका जिवेशी मारूंक दिलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनरुज्जीवन केलो. देवाचें उतर हें जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया ताणें आपले पोरचेक भेट केली. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया ताणें आपले पोरचेक भेट केली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणी आपले पोरचेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवोन तारोकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया ताणें आपले पोरचेक भेट केली. दुस्मानांच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो. आमचो दुवेस दोत्तोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भुक्तीवोन संदेशकारांच्या तोंडी जें तेणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया
ताणें आपले पोटचेक भेट केली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली कोन्नुनाय तांचे लागीं स्थापलोलो कोरार आयज मनांत हाडलो. आब्राम आमच्या बापायक दिलोलो सोपुताचो विस्वासपणान ताणें आयज शेकी उगडास केलो. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणुया ताणें आपले पोटचेक भेट केली. उद्गार सर्वेस्पराक 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 सोय सोय सर्वेस्पराक 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 सोय सोय. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी. सोर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक 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 सोय सोय सर्वेस्पराक 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 सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेसूक म्हणलें, गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चुत्राय दुरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोड ग्रेसकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत ताचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता बाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपुणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें. आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कडेन मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी ग्रेसकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्याक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या साबार वर्सांक पुरोसर खूब माल तुज्या आदीन आसा, विसोगे खा पिये आनी मौजा मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा आज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटूच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक तेवे एकठांय करतात पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक नात तांची गोती. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. बाबा नोचुत्राय दुरात आनी सगळे तरेचे आपस्वार्थांतली मेकळी रावात. ही शिडकावणी जेसू आज आमकां दिता. भाग्यूंत आगुस्तीन आमकां आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, आशा आमकां दोशी करता, मोग सगळें पुजायता. आमी तर वस्तूचो मोग करूंक लागीत जाल्यार आमी फकत पुजावंकूच उत्ता आनी आमी आमच्या जिवितान अणभव पळयता. केन्नाय तरी आमी कोर्टान आमच्या घरच्यांची बाबा भयणीनो पायन तर बाटा बेसान दवरली आनी ताची बाबा भयणीनो आमी एकामेकाक तर वांटो करूंक गेली जाल्यार वर्साच्या वर्सा आमी कोर्टान वचून झगडटा. कित्याक थोड्यांक आमकां मेळ्ळां तें पुरो ना, थोड्यांक आमकां आनीक सुबेज जाय, थोड्यांक केन्नाच पुरो जायना. आनी आमची गोती बाटा बेसांक लागून आमी जायते फावटी कोर्टान पावता, झगडीं आमची काबार जायनात आनी आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज वो सेटलमेंट करिना. अशेंच कितें जेजूस अशी एकल्यान येवन म्हणलें, गुरुजी म्हाका पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. आनी जेजू ताका भाव भयणीक जाप दिता, इश्टा तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. जेजू बेस बरें जाणा आसलो की बाटा बेसाची ही भाव भयणी दुस्पोट केन्नाच संवसारान काबार जायना. हाका लागून जेजू तातूंत पळोवना. जेजू ताका आपलो ओयकारूय दिना. भाव भयणीनो,
10 मांदामेंट जे देवान दिल्ले मोजेसा वरवीं तातूंत सांगलेलें तुजो मोग करताय तुजो तसोच तुज्या पेल्याचो कर. पूण हें उरफाटें केलें फारिझेव आनी धर्मशास्त्रीन. ताणें कितें केलें, तुमी तुमच्या जिवितांत कितें करतात तें चिंती नाकात, पूण अदीक जाल्यार तुमी कुड्ड्या देवांक बोजू नाकात आनी दुसरें नाका आसलेली वस्तू तुमी करिनाकात. जें कितें देवान सांगूंक ना ताचें उरफाटें ताणें लोकांक शिकयलें. म्हणटच पयलीं तांकां शिटकावणी गायली, अमक्या अमक्या देवाक तुमी पुजी नाकात आनी अमक्यो अमक्यो वस्तू तुमी आशा दवरूं नये. भाव भयणीनो, देवाचें हें मन नासलें. देवाचें मन आसलें तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. ही जावन आसली मुखेल आज्ञा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी ह्या संवसारांत एकठांय करूंक भोंवता, जायते फावटी आमी पुजायता, जायते फावटी गिरेस्तकाय दोन दौलती खातीर आमी जायते वावुरता. पूण शेवटाक हें कोणाक तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक असो प्रश्न जेजू आज विचारता. आपणाक तेवे एकठांय करता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत ही जाता. म्हणजे आमी बाबा भयणी ह्या संवसारांत खा पिये मौजा मार आनी तुजो ओत्मो नरकांत घालता तेन्ना आमी आमकांच भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमचो विबाड करता. आयच्या दिसाक जी शिटकावणी आमकां मेळटा देवाच्या उतरा वरवीं, आयच्या दिसाक जेजू आमकां सांगता थेवे तुज्या जिविता खातीर उत्मीक वाटेक तुजी वाड जावचे खातीर ते एकठांय कर. आमी ते एकठांय करुया. आमी पुजावया अदीक आनी अदीक आमची ओत्मीक गिरेस्तकाय. आमी पुजावया देवाच्या राज्या खातीर वावरूंक. आमी पुजावया जें देवान मोगान आमकां दिलां. न्हय आशा, न्हय आमी ह्या जिवितांत दुसऱ्यांक निड्डुकाय करून तांचें वायट करूंक, न्हय आमी आमच्या पेल्याचें वायट करूंक, पूण बऱ्या मनान आमची वाड जावन आमची ओत्मीक पोसण जावंक आमकां ह्या दिसा दिसपट्या जिवितांत देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी उदीक सुर्गीच्या राज्यान आमी पुर्ते जावंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. बापा नामचे लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितूम कोता वेदी तिचेर तुका समर्पिता. संवसारांतली सोर्बाव सोंसली मोगाळ बापा के तूं मानून हें सामकेलें वळून येपण ताटान काळजी ती ताव घालून तुका आमचें सीन अर्पण. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाले ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर. नशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाचे देवा, सर कार्यान सर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळें सगळीं रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैबान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली करून आनी खुर्सार आपणें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोचणे वयर तुवें ताका उबारलोय
आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें खारोण केलय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचरकी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचरकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनोची वोटपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मर्दांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरले आनी सोर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसकार जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासवूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे माय आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दी.
देवाची देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काडटले पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिली तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिली तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या तवे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सुमीर सोशे उदक तुज्या दिव्याक परपिसलेचे युद्धाक चलो पडुबेशे तुज्या दिव्याक परपिसलेचे युद्धाक चलो पडुबेशे तुझे बघून मागता जिवीत नाबा जेसू आनी पदवी तुझे बघून मागता जिवीत नाबा जेसू आनी पदवी Michał Jesu puna karsai Tela ponti tela vine Katololo rukakano Igorlolo turisano Katololo rukakano Igorlolo turisano Tuže Bogon magna živit Na Božísu ani podvít Tuže Bogon magna živit Na Božísu ani podvít
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सुर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक सपून समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. परिशोधी खातीर मागणें. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसाव. आमच्या काळजांनी बिराड कोर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशोधेची वाट जी आमी चलची आसाव ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोबे आमचो एकचार दिसूं अशे सासनीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सोशिल्ली कोडसोरना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान बाबुताय सासणाच्या ससनाक. आमीन. बाबूनो त्रायदोची 27 तारखेर बिस्प साहेबान आख्या संवसाराचे शांती खातीर आमकां मागूंक लायलां. ते दिसाक 16:30 आमचें ओर जातलें आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आख्खो दीस मागण्यांत प्राचीत आनी दडवडीन आमी सारूंक गरजेचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20. संसार सोंपोपर्यंत तुमचे संगती हांव आसा. संसार सोंपोपर्यंत तुमचे संगती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो देयात ताच्या बळान सोगते देसान सगळ्यांक म्हजे गोवाय जाया.